Speaker sir, I want to draw the attention of the House to Rule 62. Speaker sir, आज प्रश्न हा NEP-चेर या हाऊसान. काल एक इंटरव्यू आयला एक सिनियर गव्हर्नमेंट ऑफिसर, सेक्रेटरी एज्युकेशन, एक्सप्लेनिंग NEP. Rule 62 clearly म्हणतात Speaker sir, questions of which notice has been given by members and answers to questions which minister proposes to give in the House shall not be released for publication until the questions are taken up and answers are given on the floor of the House. Speaker sir, ना जाल्यार प्रथा जातली की प्रश्न आमचो येवचे पयलीं मिनिस्टर ना जाल्यार तांचे सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फरन्साक घेतले, मागीर उत्तर कसलें? वेर इज द सॅंक्टिटी ऑफ द हाऊस? स्पीकर सर, आय विल बी फोर्स टू मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. ना जाल्यार तुमी गव्हर्नमेंटाक पयलींच सांगात अँड वॉर्न देम की अशें जावंक जायना म्हणून. Speaker sir, it is related to the NEP as क्वेश्चन आज रूल 62 इज वायलेशन. हांव दाखयता तें कितें. गिव अ रुलिंग. स्पीकर सर, गिव मी अ रुलिंग. Speaker sir, it is related to the NEP असली म्हणून कदाचित तो कदाचित न्ही, कदाचित जावंक शकना. हाऊस इज कॉल्ड, हाऊस इज सुप्रीम. स्पीकर सर, आमकां खंयसरूच हाऊसाचो खंयचोच रूल आमकां मोडपाचो ना. आणि तशें सर मोडो रूल मोडो. ये सेड नो रूल मोड म्हणू.